गलातकारांक पत्र अध्याय 2 श्लोक 20. हांव जियेतां तें जिवीत म्हजो मोग केल्लो आनी म्हजे पासत आपलीच बेटोवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेतां. मोगाचे न्हू, देवाचो अपरिमीत मोग ह्या मधुर गितांत आमी नियाळया. सोमिया वेंगेन तुझ्या रावूंक लालेता. तुवें दाखयलो मोवाळ मोग तुजो, काळीज मोजें नियाळटा. निरंतरी त्या मोगांत वाडूंक आशेता. सोमिया वेंगेन तुझ्या रावूंक लालेता. तुझी मोगान रसना मोदे आमकां सुबारून व्हडा मोगान तुज्या आमकां सांबाळताय. तुवें दाखयलो मोवाळ मोग तुजो, काळीज मोजें नियाळटा. निरंतरी त्या मोगांत वाडूंक आशेता. सोमिया वेंगेन तुझ्या रावूंक लालेता. स्वतंत्र केले संतोष समाधान काळजांत तें भरून भळवून साक्षी केले माया मोगाची. तुवें दाखयलो मोवाळ मोग तुजो, काळीज मोजें नियाळटा. निरंतरी त्या मोगांत वाडूंक आशेता. सोमिया वेंगेन तुझ्या रावूंक लालेता. कष्ट वळवळे सोसून जीव पेटयलो. पवित्र एवकरिस्तांत हजार आसोत. निरंतरी सोम्य आमकां बुजयताय. तुवें दाखयलो मोवाळ मोग तुजो, काळीज मोजें नियाळटा. निरंतरी त्या मोगांत वाडूंक आशेता.
चारा ओंकलाले